तुम्ही सदांच एक कॉशियस स्टँड घेताले वेन इट केम टू अलायिंग विथ एनीबडी. आणि फर्स्ट टायम हांवें तुमच्या तोंडांतल्यान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बी हे शब्द आयकले त्या दिसाक. सो म्हाकाय तुगेलो अजाप जालें. वॉट हॅज चेंज्ड? वॉट एज चेंज म्हणल्यार जी बीजेपी जी पॉलिटिक्स करता, जी बीजेपी राजकारण करता, ते राजकारण जर बंद करपाक जाय जाल्यार एक फोर्स एक जाय. हें आमकां तरी आतां जाणवल्लें आसा. नाजाल्यार कितें जातलें, आमी थंयच उरतले, परती बीजेपी वयर सरतली, ऑपोजिशन सगळें थंयच उरतलें, गोंय आमचें शेणटलें. जे रितीन बीजेपी आयज एक आपलो प्रोग्राम, दिल्लीचो प्रोग्राम गोंयान हाडीत आसा. आतां पळय तूं युनिटी मॉल हाडटा म्हणटा, IIT हाडटा म्हणटा, आनी आतां आयज कितें EDM फेस्टिवला जें काडलां, हें सगळें जें कॉर्पोरेट स्टायल जें तेंचें काम चल्लां पळय, हें खंय तरी बंद करतले जाल्यार आमकां डीपली विचार करचो पडटलो की हेंकां सिस्टमाच्या भायर कशें दवरतले ते. आतां इट इज नॉट ओन्ली अबावट बीजेपीक सिस्टमाच्या भायर दवरप. ते जर भायर दवरून जर परतो दुसरो सरकार येयलो आनी तो जर हेंच दिल्लीचे जर परते फुडें व्हरता जाल्यार तो बीजेपी जावन तो दुसरो न्यू सरकार येता, तितून फरक काय उरपाचो ना. तेका लागून तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इज इम्पॉर्टंट. आयज मेजर इश्यूज जे गोंयान आसात, जे जातात, तेका जिम्मेदार जर आसा कितें जाल्यार दॅट इज मायग्रंट इन्फ्लक्स, अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स. आयज कॅरिंग कॅपेसिटीचेर असेंब्लीन गजाल जाले, बट तेजेर काय फुडें काय वचोंक ना. आयज गांवाचे गांव आयज दिल्लीकार येवन भरत आसा, बाकीचे मायग्रंट येवन भरत. काल सुद्दां एक व्हिडिओ येयल्लो की 5-6 हजार मायग्रंट चलता रेल्वे स्टेशना वयल्यान हांगा मडगांव रेल्वे स्टेशना सायडीन, आनी ते वयता खंय, रावता खंय, हेचो कांयच हें ना. आनी आतां तर ते इतले पावरफूल जाला. तुमी पळयला सांकवाळ लमाणी सरपंच जाली, सरपंच सोड, आयज येदो व्हडलो ग्रावंड एकट्यान कोणें बांदलो, मागीर फाल्यां तेची कितें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसतलें, आनी कितें आसतलें, हेचेर कोण उलयतलो?